म्हाका ताणें ब्रायब दिवपाक ट्राय केल्ले म्हणून आमी कोर्टान हें केलां. कोणी तो योगेश तिगडे आनी तेजे बायलेन ब्रायब दिवपाक ट्राय केली. PCC म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टान इफ यू गिव अ ब्रायब टू अ गव्हर्मेंट इट कम्स अंडर द सेक्शन 7A and 12. सो ते 6 तारखेक ताणें केल्ले. 6 तारखेक ते आमी हें केलां. आतां आफ्टर दॅट इन्सिडंट ताणें सेटींग कितें केलें पोकरे म्हूण PSI आनी PI मालिका कडेन आनी ही ट्राय टू फ्रेम अस. सो तो ते करून ताणें त्या दिसा वचून पोकरेन ताजी फूल पोकरे म्हणटा तो PSI ताणें ताजी ड्राफ्ट केली. वीच पोलीस स्टेशन? ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशन. ताणें ती ड्राफ्ट केली आनी ताणें ती फॉल्स कंप्लेंट थ्रू PI ताणें डायरी मारल्या म्हणटा तो PIन आपल्याक सांगलें म्हणून आपणें डायरी मारली. सो 5:30 पळय ताणें म्हजेर FIR केल्या. तेन्ना आय वॉज वीथ आमच्या चिफा बरोबर आशिल्लो. ते म्हजे CCTVs बीन आसा सगळे आसा थंय. आय लेफ्ट द डिपार्टमेंट अरावंड 5:52. सो तो FIR तो म्हणटा 5:30 जाला आनी ताणें केला रजिस्टर इट इज ऑन 1 o'clock एट नायट. सो हांव नको ते कितें केलां. सो आय हॅव गिवन अ कंप्लेंट. ही वॉन्ट्स टू फिनिश माय रेप्युटेशन दीस 2 people आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून म्हाका हें करपाक सोदता आनी पेटिशनर म्हणून करपाक सोदता. एंड अदरवायज इफ दे दीस इज लायक अ ऑर्गनायज क्रायम. हें अशें जावंक जायना. पुलिसूच ताका येता ताका कांय कळपाना. ताणें फूल ताजी ड्राफ्ट पळय जाल्यार 3 पेजी तुका रोखडे कळटा की तो सायन मारता तो ताजे आपल्या लॅपटॉपाचेर करता चेंज करता 3दा चेंज करता सगळें करता आनी ताजी 5:30 तो म्हणटा FIR. ओके हांवें क्रायम ब्रांचान कित्याक त्या पुलीस स्टेशनार म्हाका फायल करूंक मेळना कित्याक तेच स्वता बसल्यात आनी दॅट्स वॉट वी आर आस्किंग नाव दॅट दे शूड रेक्यूज. तांकां काडूंक जाय थंयसरले तांकां दुसरे कडेन खंय व्हरूंक जाय आनी आमचे दुसऱ्यांनी घेवंक जाय कित्याक ते इंट्रस्टेड पार्टीज जाल्या. दे कॅनॉट इन्व्हेस्टिगेट इन अवर दे कॅनॉट बी इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन देअर ओन केसीस. तेवटेन सर्वांना सरपंच पंचाक घेराव घालपाच्या प्रकरणात पोलिसांनी आंदोलकांचेर गुन्यांव नोंद केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट.